बारशे गावात उदक पावोवपाचें काम सुरू आसा। सरकारान ते फाटल्या 5 वर्षांत सामकेच स्लो केलें। हें काम बेगीन सोंपयलें जाल्यार बार्शीच्या उदकाचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण केपेचो आमदार बाबू कवळेकर म्हणटा। काँग्रेसीचो सरकार आशिल्ल्या त्या वेळार बारशे आनी लागसारच्या गावांत उदक पावोवपा खातीर 29 कोटीचें काम सुरू केल्लें। बीजेपी सरकार येतकीच खंय तें काम हुमकळ्ळें। बारशे गांव फाटल्या मार्च म्हयन्या सावन उदकाक तळमळटा। आमदार कांयच करना म्हणटा। आमदार म्हणटा आपूण ऑपोजिशनांत, ताका लागून सरकारान काम अर्द्यार सोडलें। बार्शीचे सगळे वाडी एंटायर बार्शी पंचायत हांगा सालावलीचें उदक पावूंक नासलें, पूण हांवें 2007 ते 12 ह्या टायमाक जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट आसलो, जेन्ना जयकाची लायन सँक्शन करून घेतली आनी ती सँक्शन करून घेवन तेच्या कामाक सुरवात जाली। मागीर हे गेल्ली टर्माक आनी तरी देखून तें काम गेली 5 वर्सां इतली स्लो दवरलें। 29 कोटीचें काम तें, पूण अजून तें काम कंप्लीट करूं शकलें ना। आतां ह्या टायमार त्रास जायना म्हाका दिसता। म्हाका हे जे प्रपोजल घालतात तें उरना, ते टापोटप जातात। पूण गेल्ली 5 वर्सांक काँग्रेसचो विरोधी पक्षाचो आमदार म्हणून काम अशी फाटीं दवरलें दिसता। कित्याक प्रत्येक कोण हॉस्पिटलाचें उद्घाटन अजून केलें ना। ते म्हणटा कितें डॉक्टर ना म्हणपाक 5 वर्सां लागना, तरी देखून प्रत्येक टायमाक वेगळे रिजन दीत गेले। सरकारान उरिल्लें काम खंय जाता तितले बेगीन सोंपोवचें। फुडल्या वर्सा तरी तांकां हे त्रास नाका म्हूण बाबू म्हणटा। एकच सरकारा कडेन मागूं सोदता की कन्सर्न मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर जे कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे टायमार दिवन जे नवीन टेंडर काडपाची गरज ना, टेंडर ऑलरेडी काडलो आसा। ह्या वर्साक त्रास जालो ह्या वर्सा आमी टँकरांनी एडजस्ट करतले, पूण एटलिस्ट फुडल्या वर्सा तरी हो टँकर कॉन्सेप्ट हो बंद जावपाक जाय। आनी जर ही लायनीचो आमी ऑलरेडी टेंडर काडून जे काम चालू आसा तेच जर काम कंप्लीट जालें, तेच जर कॉन्ट्रॅक्टर टायमार पयशे दिले आनी काम कंप्लीट करून घेतलें जाल्यार फुडल्या वर्सा म्हाका टँकर हाडूंक पडचो ना। अशे पद्दतीचें काम चालू आसा, फक्त स्लो आसा, पयशे त्या मनशाक पडना करून। आमदार सरकारांत आसूं ना जाल्यार विरोधात, परिणाम बार्शेकार भोगता इतलें खरें। सरकार 24/7 उदका पुरवणेच्यो गजाली करता आसतना ही परिस्थिती। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। बीजेपी सरकार 3 दिसां भितर सगळे नेम आनी धोरणां मोडून मांडवीत सवो कसिनो हाडपाक सोदता म्हूण काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डाचो आरोप। सवो कसिनोचो पात्रांव गोपाळ कांडा बरोबर सेटिंगां करून बीजेपी बाय इलेक्शन आनी पंचायती खातीर फंड एकठांय करता काय कितें म्हूण अलेक्साक दुबाव। बीजेपी गवर्नमेंट इज इन अ एक्स्ट्रीम हरी सारकी टू ब्रिंग द 6th casino in the Mandovi, breaking all rules and trying to bring it within these 3 days. The malignant intention is, we don't know whether it is by elections, poist chahiye by election or poist chahiye panchayat election, but ye kaam chalo ha. This is going to be done and at the rate and at pace which is unbelievable. Ata they have given it to Gopal Kanda under the gambling act is very clear that you can't have a person who is fugitive or rather who is a person who has been charged under law or rather a lawbreaker to give a casino. They have broken all rules to see that casino has been given to him, subvented everything. Kotan amka even in the house assurance dilole Manor Parrikaran chief minister ki apun anan casino adpana Mandovin. In spite of that, Kotan tekospa lawan, he has been told to go to court, get reprieve there. In that reprieve there was nothing mentioned that you give the license. They have just asked to see the application. All setting the BJP government who called the Congress chores, the Congress robbers and all this. I want to ask the BJP what to call them. From U-turns it has become V-turns, and from V-turns it will go to what I don't know. And where is the Goinkar point? सरकाराची गॅम्बलिंग एक्टाचेरूय गुड्डुला सावन चल्ल्यात। कसिनोचे स्कॅम मायनिंगा परस खंय मोठे। Last year even gambling act is subvented. The act is very clear where there is live gaming and where there is slot machines. Even there they are playing a fool with the people and playing a fool with the. This will be another plan, sinister plan to finish, and this will be another mining scam after few years. Bureau report Prudent. Give a break.